सरकाराच्या खात्यांचो सामान्य जनतेक फायदो जावचो ह्या हेतान दरेक खात्यान विजन डॉक्युमेंट तयार करचे असे निर्देश मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सगळ्या मंत्र्यांक दिला। आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोयचे लक्ष्य पुराय करपा खातीर सरकार तुमच्या दारी हो उपक्रम परतून सुरवात करतलो अशें तांणी सांगले। ह्या वेळार प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आणि सरचिटणीस दामू नायक हाजीर आशिल्ले। सरकारान हाजीरनाम्यांत दिल्ली आश्वासनां फुडल्या 5 वर्सांत पुराय करतले। प्रधानमंत्री आणि मुख्यमंत्री रोजगार येवजणा चडांत चड तरणाट्यां मेरेन पावयतले आणि बेरोजगार कमी करतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। आज खास करून भारतीय जनता पार्टीचे 10 वर्साचे सरकार पुराय जावन तिसरो टर्म सुरवात जाल्लो आसा। हे सरकार आमी स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 लोकाभिमुख प्रशासन दिवप सगळ्या मंत्र्यांक मार्गदर्शन करता आसतना माननीय मोदीजीची 8 वर्सां पुराय जातली, तशीच आमकां हांगासर 10 वर्सां पुराय जावन आमी 11व्या वर्साक सुरवात केल्ली आसा। त्या खातीर लोकाभिमुख प्रशासन, अंत्योदय आणि गोंया खातीर विजन डॉक्युमेंट तयार करप, प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे विजन डॉक्युमेंट तयार करप, ईज ऑफ लिव्हिंग हाजेर भर दिवप आणि हाजेर स्ट्रेस दिता आसतना वेगवेगळ्यो गजाली लोकाभिमुख हाज्या दृश्टीन करप हाजेर ऑलरेडी सगळ्या मंत्र्यांक मार्गदर्शन केलां। हे फुडें व्हरचें, फुडल्या 6 म्हयन्या भितर आमी दिल्लो मॅनिफेस्टो लोकां पर्यंत कसो पावतलो खूब बऱ्या पद्दतीन ताजेरूय तांच्यांनी विचार करचो आणि ताजेरूय बी तांकां मार्गदर्शन केलें गेलें। केंद्र सरकाराची हर एक येवजण लोकांपर्यंत कशी पावची हाजेरूय डिस्कशन जालें। मंत्र्यांकडल्यान वेगवेगळी सजेशन्सूय घेतली गेली, मंत्र्यांक वेगवेगळे मार्गदर्शनूय केलें गेलें, जेणे करून केंद्रांतल्यो योजना लोकांपर्यंत पावपा खातीर, राज्यांतल्यो योजना लोकांपर्यंत पावपा खातीर आणि मुळात पार्टीचे ध्येय धोरण जेका आमी लोकाभिमुख प्रशासन आणि अंत्योदय ह्या तत्वाचेर आमचे स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 हे सरकार खऱ्या अर्थात गोंयांत स्वयंपूर्ण करपा खातीर कार्यरत आसतले।